हरि बोल बोधनी हरि हरि very nice bari laijan sangilasa very good Hare Krishna. So thank you very much for the bhajans. Now आता मी His Grace सुनील माधव प्रभूजीला तुगुनु ऐकूया आजचे सेशन सुरेर संगीलवारी His Holiness भक्ती विकास स्वामी महाराजाला शिष्य त्यानंतर दामोदर देशांतू ತಂಗೆಲ ಮೇನ್ ದೋನಿ ಸೇವಾಸ ದುಬೈ ಯಾತ್ರಾತ್ತು ಏಕ ಕಸಮಳರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಮಸ್ತ್ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತಂಕ मस्त खुर्चंत सची त्यानंतर कंचे प्रोग्राम असो दुबईंतू ते प्रोग्रामाक भारी लायक जावन टोटल ऑडियो वीडियो कंट्रोल तंगेले असचे त्याचे अरेंजमेंट्स पुरा करचे सेवा तांणी करता आसाची मस्त किटकीवर अस जावन मागीर एक मुख्य जावन कसं सांगू अस म्हळ्यार तांणी रेग्युलरली जावन नित्यम भागवत सेव्यांतू active participation and classes दिता आसाची. Please welcome His Grace Sunila Madhav Prabhuji
तुमकां आयच्या सेशनांत आज त्यांनी आमकां लॉर्ड कपिलाल विशय सांग महाजनाल विषय सांगू वताची. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरावनचारि, यमुना तीरावनचारि, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो शिवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती स्वामी नमो शिवाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश धर्म. हरे कृष्णा. प्रभूजी हांव तुमचे बहुत खूब आभारी आसा, तुमी आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या बद्दल. म्हाजी कोंकणी तितली प्युअर ना तेन्ना म्हाका माफ करचें. आयचो जो विशय आहा लॉर्ड कपिला, ओके, हो एक्चुअली पळोवंक गेल्यार एकदम व्हडलो टॉपीक आसा, ओके, आनी तेचेर उलोवपाचें म्हाजी कांयच हें ना, पूण तुमी ही ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ल्या बद्दल एक आमी भाग्यवान म्हणून एक प्रभुपादान जें कितें सांगलें आनी तेज्या शिश्यांनी कितें सांगलां तेज्या बद्दल हे रिपीट करता.
हरे कृष्ण. ही जी स्टोरी ज्यांना भागवतमान येयल्या ही जे मैत्री मुनी ही हरिद्वाराचेर ही स्टोरी सांगताले. आणि हेजे जे बिगिनिंग सुरवातीक जेन्ना जे पॉप्युलेशन ओके जे क्रिएशन जेन्ना निर्माण केलें आणि तेन्ना जे कोणी हांगासर जे पर्सनॅलिटी ग्रेट पर्सनॅलिटी आहा पळय तेंच्यांनी हांगासर तो वांटो घेतलेलो हे पॉप्युलेशन वाडोवपाक. तांकां एक्चुअली म्हणटा प्रजापती. आणि हितूर कितें आहा, ब्रह्मा हो एक प्रजापती आसा आणि तेजे 2 चले. तेजें नांव आहा स्वयंभू मनू. ओके, हो एक प्रजापती आहा आणि दक्ष हे तेजे 2 ब्रह्माचे चेडे आसले आणि ते दोनूय प्रजापती. आणि स्वयंभू मनू आहा पळय तेका 2 चेडवां असलीं, आकृती आणि प्रसूती. आता प्रजापती रुची हो असलो तो आकृती कडेन लग्न जालो आणि दक्ष जो असलो प्रजापती तो प्रसूती कडेन लग्न जालो. ओके, आता आणि जेन्ना ब्रह्मान सांगलें की आता पॉप्युलेशन वाडोवपाक जाय तेन्ना कितें जालें हांगासर. आता ह्या आयचो जो विशय आहा पळय तितून 3 पार्ट आहा. एक लॉर्ड कपिला, एक कर्दमुनी आणि देहुती. हे तिगांचे चरित्र हांगा येतले. ओके. मैत्रे वाच प्रग्रासुजेतु भगवान कर्दमा ब्राह्मणोतिय सरस्वत्यं तपस्ते है सहस्राणां समादशा. लॉर्ड ब्रह्मा जेन्ना सांगलें तेन्ना कर्दमुनी जो आसलो हो आपलें मेडिटेशन करपाक जी सरस्वती रिवर आसली पळय थंयसर गेलो आणि थंयच सरस्वती रिवराचेर तेणी काय म्हटलं 10,000 वर्सां तपश्चर्या केली. आणि 10,000 वर्सां जेन्ना तपश्चर्या केली पळय आणि हे सत्ययुगान एक्चुअली 1,00,000 वर्सां जीवन. पूण जेन्ना गर्दमुनी इतली देवाची भक्ती केली तेणी आणि ते डिवोशनल सर्वीस तो योगा करीत म्हटल्यार तेजे दोन्ही मिक्स असले डिवोशनल सर्वीस जेन्ना भक्ती भावान करता पळय तेन्ना देव सामको प्रसन्न जाता आणि तेका फक्त 10,000 वर्सांनी तेका देव प्रसन्न जालो. आणि दुसरें उदाहरण पळोवंक गेलो वाल्मिकी जो आसलो पळय तेणी योगा मेडिटेशन केलें पूण तेका परफेक्ट जावपाक कितली वर्सां लागले 60,000 इयर्स. ओके, आणि गर्दमुनी लागली 10,000 वर्सां. आणि हांगासर प्रभुपाद कमेंट्स करता आमी आतां कलियुगान आहा, आमचे कडेन इतलें लायफ ना ओके जितली तेंचे योगा करपाक. पूण आमी कलियुगान आहा म्हटल्या कारणान आमकां एक बेनिफीट आसा की आमी फक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो महामंत्र आमी जप केल्यार आमकां तितलेच पुण्य एकदम फास्ट गावता. ओके, जे 10,000 वर्सांनी गर्दमुनीक गावले ते आमकां फक्त हरे कृष्णा महामंत्र चांट करीत मनापासून आणि देवाच्या भक्तीन आणि जे प्रभुपादान सांगलेल्या प्रमाणे जाल्यार आमी ह्या भगवत धामान ह्याच जन्मान वचूं शकता. आता फुडें कितें जाता की जेन्ना गर्दमुनी प्रॅक्टीस करता पळय भक्तीची तेन्ना तेका देव एकदम कृष्णा तेच्या फुड्यान येता. प्रभू नेक्स्ट स्लायडाचेर दाखोवंक शकता तुजे. मैत्री मुनी ही जी स्टोरी ही विदुराक सांगता हरिद्वाराचेर. ओके, आणि आता कितें जाता हांगासर की जेन्ना गर्दमुनी तपश्चर्या करता आणि तेका तेच्या ब्रह्मान तेच्या बापान सांगलेल्या प्रमाणे तेका आतां पॉप्युलेशन वाडोवपाक जाय आसलें म्हणून तो कितें करता सरस्वती रिवराचेर वचून तो तपश्चर्या करता. आणि तेन्ना तेका देव प्रसन्न जाता आणि देव येवन तेका सांगता की तुजी जी मनान इच्छा आहा पळय ती आपल्याक कळयली आसा आणि आपूण तेका लागून इमिडिएटली तुका आशिर्वाद दिता. आणि आता
आपणही जी तुवें आपली जी इच्छा हे केल्ली आहा पळय ती आपण तुजी आता एकदम पूर्ण करतलो म्हणून. आणि तेन्ना मागीर आणि तेन्ना तो आणि त्या कृष्णाचे फॉर्म तो पळयता गर्दमुनी देवाचें सामकें रूप ताका पळयता आणि ताका ते एटर्नल फॉर्म तेजे सन सायडीकसून ताका सन आनी ताच्या गळ्यान तो धवो गार्लँड हे सगळें पळोवन ताका एकदम उमेद जाता, खूश जाता तो. आनी तेन्ना ताका देव सांगता की की तूं आतां कांयच हें करूं नाका, तुजी जी इच्छा आहा पळय आपणी ऑलरेडी सांगलेलें आहा. तो श्लोका नंबर 3:21-23 हो हेचो उत्तर हें येयल्लें आसा. हांगासर तो कृष्णा ताका सांगता की आपूण तुज्या एज अ परमात्मा फॉर्म देव सगळ्यांच्या काळजान आसता आनी तुवें जी मनान तुजी इच्छा केल्ली आहा पळय ती आपूण ऑलरेडी अरेंज केल्ली आहा. ओके. आनी तुवें जी वर्शीप करून तुजें तें मेंटली वर्शीप करून जे डिसिप्लीन आहा ते तुका ऑलरेडी आवडलें आहा. ओके. आनी मागीर कितें जाता हांगासर की आज जे आमी जे आतां आयकतले पळय ते देवहूतीच्या चरित्रा बद्दल आतां सांगता. देवहूती ही एक सामकी सादी बायल आसली. आनी ती सामकी एकदम आनी तिजो बापूय हो आसलो तो मनु महाराज. हो मनु महाराज हो एकदम पावरफूल साधू आसलो. ओके. प्रजापती आसलो आनी तेज्या घरा हे सभ्य चेडूं म्हणजे तेजे देवहूतीचो जल्म जाता. आनी देवहूती हे आदी पासून भुरगेपणा पासूनच सामकें सोबर आनी एक सादी बायल आसली. ओके. आनी ते एकदम पूर्ण आनी सफल जीवन जगतालें आनी सात्वीक जीवन आसलें. आता मागीर जेन्ना जेन्ना मनु महाराज आपल्या चेडवाचें कन्यादान करता आनी तो मागीर वयता आनी ते गेल्या कन्यादान करून ती दोगांय घोव बायलां मनु महाराज आनी तेजे बायल सत्वरूपा ती दोगांय थंयसून वयता आनी ते गेल्या उपरांत तांकां थंयसर आनी कोण नासता. पूण जेन्ना ही देवहूती आहा पळय ते आपल्या घोवाचें इतले सारी सेवा करता. ओके. की हांगासर कंपॅरिजन दिला की जो लॉर्ड शिवा ओके शिवाची जशी सर्वीस मदर पार्वती करता पळय तशी एक्चुअली पळोवंक गेले जाल्यार शिवा हो देवान देव महादेव म्हणटा आमी न्हू देवा भितर तो सगळ्यांत उत्तम देव. ओके. आनी तो ह्या सगळ्यांचे देवी देव बाकीचे आहा पळय तेंचे तो पालन करता. पूण तो इतलो पॉवरफूल आसून ओके तो कैलासार रावता पूण तेजे कडेन एकूय घर ना. तेजे पळोवंक गेल्यार तेजे कडेन घर ना, तेजी बिल्डींग अशी कांय ना. पूण आनी तो फक्त कितें करीत आसता, फक्त जप करीत आसता. रामा रामा जप करीत आसता. आनी दुसरें म्हणजे तो कितें करता, कथा सांगीत आसता. थंयसर नारद मुनी येता. ओके. आनी हे तेंचें काम सदांच चालूच आसता. भगवंताचें नांव घेवप आनी तेंचे भगवंताचें गुणगाण गावप हेच्या बद्दल ते आनी हेच्या भायर ते कांयच करिना. आनी जी पार्वती जी आहली पार्वती पळोवंक गेले जाल्यार एक व्हडले श्रीमंताचें चेडूं आसलें तें. ओके. ते श्रीमंताचें चेडूं आसलें आनी तेंच्या घरान खूब हें आसलें हिमालय ताच्या घरान रत्न जोडी खूब आसली. पूण तेचें लग्न कोणा वांगडा जालें, महादेवा वांगडा. आनी महादेवा कडेन पळोवंक गेले जाल्यार कांयच ना. ओके. महादेवा कडेन पळोवंक गेले जाल्यार कांयच ना, तेजे कडेन एक घर सुद्दां ना. आनी तरी आसतना पार्वतीन केन्नाच घमंड अशें केलें ना. ती तशीच आपल्या घोवाची सेवा करपाक लागली. आनी त्याच प्रमाणे हांगासर देवहूती आहा पळय देवहूती हे मनु महाराजाचें चेडूं एकदम रिच खानदानांतलें चेडूं. तरी आसतना ते आतां कोणाची सेवा करता, गर्दमुनीची. आनी गर्दमुनी हो एक ब्राह्मण आसलो, तपस्वी ब्राह्मण. तेजे कडेन कांय ना, तेजी सरस्वती रिवराचेर एक बारीकशी झोपडी आसली. पूण तो इतलो मग्न आसतालो आनी देवहूती कितें करताले, सकाळीं उठ्ठाले. सकाळीं उठून घोव आपलो उठच्या पयलीं ते उठून सगळें झाडू मारून घर साफसूफ करून घोवाची सेवा करताले. आनी
आणि अशें म्हटलें हांगासर की प्रभुपाद हांगासर कमेंट दिता की बायल अशी आसची की घोवाचे जे एक्शनी वयल्यान तिका कळपाक जाय की घोवाक आतां कितें जाय. तेणी आतां घोवान उदक सुद्दां मागपाची अशी गरज पडना की बायलेक कळोंक जाय की आपल्या घोवाक तान लागल्या तेच्या आचरणान वचून घोवाक तान लागल्या आनी तिणी तिका हाडून उदक दिवपाचें. पूण आयज काल हे कल्चर शिकोवंक आवय बापायन शिकयना कारणान ते चडशे जाणांक खबर नासता. आनी पत्नी आनी हांगासर आतां म्हणटा की तुमी आतां जर देवूतीचे एग्जाम्पल शिव आनी पार्वती वांगडा कित्याक दिता, कित्याक ते आमी विष्णू किंवा लक्ष्मी वांगडा करूं शकना कंपेर. लक्ष्मी जो विष्णू आहा हो ऐश्वर्य फूल, ओके, आनी जी लक्ष्मी आहा ही ऐश्वर्यपती, म्हणजे ती सगळे तिचे कडेन सगळें ऐश्वर्य आसा, धनसंपत्ती आहा, ओके. आनी जो विष्णू नारायण आहा तो सामको तेजे रावप हा म्हणजे सामकें ऐश्वर्यवान. आनी हांगा देवूती आहा पळय ते एकदम सामके म्हणजे एकदम सीधे सादे. म्हणजे त्या खातीर हांगासर कोण म्हणटा की वाय नारायण आनी लक्ष्मीचे एग्जाम्पल तुमी कंपेर करना, वाय शिवा आनी पार्वतीचे, जाल्यार हें परफेक्ट एग्जाम्पल आहा. कारण देवूतीचे लायफ एकदम सादें, कारण ताजो घो एकदम सादो, तो काय फक्त देव मेडिटेशन करीत आसतालो आनी तेजे इतलें बळ आसलें पूण तेणी तें कांय दाखोवन दिलें ना की. आनी तो इतले तपश्चर्या करतालो की तेणी तेन्नाच पळयलें ना की आपली बायल बाबा कशी जगता, कितें जाल्या, कितें तिची हालत जाल्या. तिच्यो साडयो सुद्दां अश्यो ती सामक्यो धुवन एकदम लोळक्यो जाल्लेल्यो आसल्यो, ओके. तरी आसतना गर्दमुनी इतलो मेडिटेशनान वयतालो की तेणे आपले बायलेचेर बाबा कशें जीवन जगता हेजेर कांयच केन्नाच लक्ष दिलें ना. आनी तिणी केन्ना आपली कंप्लेंट केली ना की आपूण ह्या व्हडल्या घरांतले चेडूं, आपूण इतलें. आनी तेणी येतना लग्न जावन येतना खुबश्यो साडयो हाडलेल्यो, खुबशे दागिने हाडलेले, भांगरां, म्हटल्यार तिणी केन्नाच ते घातले ना. कारण ती म्हणटाली की आपले स्वभाव कितें की आपल्या घोवाची सेवा करप आनी आपलो घोव आतां एकदम सादो आसा पूण आपूण हे आतां दागिने घालून तरी कितें करपाचें आहा. म्हणून ती तशीच तेजी सेवा करताली, खूब सेवा करताली तशीच. आनी सेवा करून करून ती कितें जालें एकदम बारीक जाली सारकी आनी तिचें रूप एकदम वेगळें जालें, ओके. तिचे केंस खंयच्या खंय, तिचे कपडे पिंजलेले आसताले आनी ती अशीच ती एक पवित्र स्त्री आपल्या घोवाचें ते सेवा करीत आसताली. आनी मागीर एक दीस कितें जाता, सेवा करता करता एक दीस गर्दमुनी पळयता तर तो पळयता आनी एकदम ताका शॉक जाता म्हणजे आपली बायल जेन्ना हे लग्न जाल्लें पळय तेन्ना ती इतली सुंदर आसली, आनी इतली बरी आसली, आनी आतां तिची अशी कशी दुर्दशा जाली आनी आपूण तेजेर कांयच लक्ष घेतलें ना. पूण ताका वायट दिसता आनी ते गर्दमुनी मागीर कितें करता की ताका तो सांगता की हिणी आपली खूब सेवा केल्या, हिणी आपली खूब भक्तिभावान आपल्या वांगडा मदत केल्या, म्हणून आपलेंय कर्तव्य आहा की घोवाचेंय कर्तव्य आहा ती बायलेची काळजी घेवप. म्हणून तो मागीर कितें करता, आपल्या जे बळ आसलें पळय तेजे कडेन तपश्चर्या करून तितूंतसून तो एक व्हडलें ओके. प्रभू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तितूनसून तो कितें करता, एक व्हडलें बिल्डींग तयार करता आनी ती बिल्डींग सामकी कितें जाता हवेन उडटा तसली बिल्डींग. आनी तो म्हणटा की आतां आपल्या बायलेक तर आपल्याक हें सूख दिवंकूच जाय, कारण तिणी आपली जितली सेवा केल्या तितली आनी कोणीच सेवा करूंक ना. आनी एज अ पतीचें एक कर्तव्य आसता की आपल्या बायलेची काळजी घेवप, ओके. तिचें खाण जेवण तिचें सगळें ती काळजी घेवप. म्हणून तें सूख तो आतां ताका दिवंक सोदतालो, कारण तिणी कितलींशींच वर्सां तिणी घोवा कडेन एक कंप्लेंट करूंक ना की बाबा तूं आपल्याक पळयना, तूं आपल्याचेर लक्ष मारना, आपूण तुजी इतली सेवा करता,
जाल्यार त्या बद्दल कांयच कळना. म्हणजे हो सांगपाचो मुद्दो म्हणजे कितें की ती इतली पतिव्रता असली की घोवाचें सोडून तिका आनी कांयच नासलें. घोवाची सेवा 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 होच तिचो धर्म आसलो. आनी मागीर हें पळयलें जाल्या उपरांत गर्दमुनी चिंतता की ना, आपल्याक आतां बायले बद्दल कितें तरी करपाक जाय. आनी तो तिका पळयता पळय तेन्ना ती इतली सुकून गेल्ली आसता की खूब वायट दिसता. म्हणून तो मागीर आपल्या मेडिटेशनांतून एक तो महल तयार करता. आनी तो महल इतलो व्हडलो महल आसता आनी तो हवेन उडोवंक शकता. आनी तो जेन्ना तुजें मन चिंतता पळय त्या मना प्रमाणे तो तुजे इच्छा करता मनात त्या प्रमाणे थंयसर तें घडटा. ओके. मागीर तो तो कितें करता त्या महलान एकदम चिंतता की इतले बेडरूम खुबशे बेडरूम जाता. कारण ती देवूती आसता पळय तिची आतां हळूहळू इच्छा वाडपाक लागलेली आसता. तिका आतां भोग करपाचो आसता. म्हणून तिच्या हळूहळू इच्छा वाडटा तें पळोवन गर्दमुनी कितें तिच्या मनांतलें समजता. आनी मागीर गर्दमुनी कितें म्हणटा की एकदम 1000 दासी तयार करता तो थंयसर. ओके. आनी तेंच्या वांगडा तिका धाडटा. आनी तिका म्हणटा तूं आतां आनी थंयसर त्या महलान इतले व्हडले व्हडले सरोवर आसता. खाणा जेवणाची खूबशी सोय केल्ली आसता. बेडरूम्स किचन हे सगळे 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 आसता थंयसर. आनी तो कितलीशींच वर्सां तो हवेन उडोवंक शकता. आनी तो आनी तेजे इतले आनी त्या महलान इतले ज्वेलरीज आसता. दागिने सोन्याचे सगळी दारां रत्न माणिक सगळे चकाचक आसता. म्हणजे फूल ऐश्वर्य जे देवी देवता सुद्दां कोणाक दिवंक शकना पळय ते ऐश्वर्य सगळे गर्दमुनी आपले तपस्वीनसून जेन्ना तेणे देवाक प्रसन्न केलो ते तपस्वीनसून तो सगळें क्रिएट करता. आनी तो सांगता आपले बायलेक देवूतीक की आतां तूं ह्या महलान भितर वच आनी थंयसर खुबशे तरेचे कुंड आसता. ओके. खुबशे तरेचे कुंड आसता. आनी तो तिचे तें रूप पळोवन तेका ते खूब वायट दिसता. तो म्हणटा की तूं ह्या कुंडान वच आनी तूं ह्या कुंडान न्हा. आनी तूं आनी ती कितें करता ते घोवाचें आयकता. आनी ती कुंडान वयता. आपली दासी आसता पळय तिचे 1000 दासी आहा 1000 तर दासी तांकां घेवन वयता. आनी त्या वाटेन खुबशी डिफरंट डिफरंट कुंड आसा भितर. रोज वॉटर सॅफ्रॉन वॉटर आनी जे आमी काय आयकून आसलेले अशे विचित्र विचित्र. आनी प्रत्येक कुंडान तिका न्हाणयता तो न्हावपाक लायता. आनी जशी जशी न्हाता पळय तशें तशें तिचें रूप सामकें प्रखर जाल्लें आसता. सुंदर जायत वयता. आनी ती इतली सुंदर दिसता इतली सुंदर दिसता की ते पळोवन गर्दमुनीच्या मनान तिच्या बद्दल प्रेम निर्माण जाता. आनी ती अशी सुंदर दिसता की ती लग्नाक जी लग्न जावन येयल्लें पळय तेज्या पेक्षा ही अति सुंदर दिसता. आनी एकदम कोमल आनी एकदम सामकें म्हणजे एज सुद्दां तिचे इतले कमी अशें दिसता की हे जे पळोवन गर्दमनी सामको धगधगता. म्हणजे मनानसून खूश जाता सारको की आतां आपली बायल्यान आपली खूब सेवा केली देवा बद्दल भक्ती भावानूय तिने आपल्याक खूब मदत केली. आनी आतां ती तिची इच्छा जी आहा पळय ती आपल्याक आतां तिची पूर्ण करपाक जाय. आनी देवूळ तिच्या मनान भोगपाचें खूब आसलें की तिकाय दिसतालें की आपूण एका बऱ्या घरान रावपाचें. आतां तिचें तें सगळें हें आसलें पळय तें जागृत जाता. बरें. आनी डिफरंट तरेचे जिन्नस खावपाक ओके. कितें इच्छा आहा पळय ती प्रगट जाताली तेजे योगमाया तेजे तपस्या मायान. जी जी तुजी इच्छा आहा कितें तुका खायन दिसता तें एकदम प्रकट जातालें. आनी अशें करून तिचें रूप एकदम प्रखर जालें. आनी ती एका लास्ट मागीर एका व्हडल्या कुंडान वयता आनी तो सरोवर हो बरो इतलो ब्युटिफूल आसता. आनी तितून इतली सुकणीं आनी तेजें उदक इतलें शुद्ध आनी तेन्ना ती कितें करता आपलो घोव आपल्या वांगडा आसची अशी इच्छा करता. ती जी इच्छा करता पळय तसोच तो घोव थंयसर प्रकट जाता एकदम. आनी ती पळयल्या उपरांत तिका इतलें हें जाता की तिका खबर आहा की आपल्या घोवाची शक्ती ही पॉवरफूल आहा म्हणून. ओके. तेजे कडेन खूब हें आहा. पूण जेन्ना जेन्ना ती आतां सगळें प्रॅक्टिकली पळोवपाक लागता पळय तेन्ना तेन्ना तिका एकदम ती शॉकाद जाता सारकी की इतले प्रखर आनी तिजो हें वाडपाक लागता. आनी अशी करून 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 ते ऑलमोस्ट 1000 वर्सां ती अशी दोगांय वांगडा भोंवता. आनी ती सगळे आनी हे तांचे जो महल आहा पळय तो प्रत्येक डिफरंट डिफरंट लोकेशनार सगळ्या
युनिवर्सार भोंवत आसता ती आनी अशें भोंवता भोंवता खूब तेंप जाता. खूब तेंप जाल्या उपरांत तिका तिची ती जी भोगपाची इच्छा आहा पळय ती वाडतच वयता. आनी हांगासर गर्दमुनी एक्चुअली हो इतलो साधू आसता पूण ताका खबर आसता की आपल्याचो गोल कितें आहा, की आपलो गोल हो विष्णूची पुजा अर्चना करप, तेजेर मेडिटेशन करप, हो ताजो गोल आसता. आनी तो कितें सांगता आपल्या बायलेक, जेन्ना तो बायलेक ह्या महलान घेवन वयता पळय तेन्ना तो सांगता आनी की जेन्ना तूं गर्भवती जातली ओके तेन्ना आपूण हे सगळें सोडून आपूण फॉरेस्टान वयतलो आनी आपूण संन्यास घेतलो म्हणून. हे एक तेजें टर्म्स अँड कंडिशन आसता. पूण ती देवूती तितलें हें करून घेयना, कित्याक तिका भोगपाची खूब इच्छा आसता. ती म्हणटा ओके. आनी मागीर गर्दमुनी तिका घेता आनी ह्या महलान वयता आनी ती सगळे युनिवर्स भोंवत आनी खूब तेंप ती दोगांय भोग घेता. ओके. आनी लास्टाक कितें जाता मागीर जेन्ना तिजो भोग घेतल्या उपरांत ते गर्दमुनीक कळटा की हेका खूब भुरगीं जायी आसलीं. तिची इच्छा आसली देवूतीची की तिका खुबशीं भुरगीं जायी अशें. आनी ती एकदम तिजो एक्चुअली नेचर पळोवंक गेल्यार ती सामकी साध्वी. ओके. ती घोवाक केन्नाच ती परतून सांगिनासली, घोवाक केन्नाच ती प्रत्युत्तर दिनासली आनी घोवाचे एक्शनी वरसून तिका कळटालें की तेजी कितें इच्छा आहा पळय ती. ताका इवन तान लागली, ताका भूक लागली जाल्यार तिका पयल्या उपरांत कळटालें. आनी प्रभुपाद हें सांगता हांगासर की पत्नी जी आहा पळय तिजी मेन हें की आपल्या घोवाची सेवा करप आनी घोव सांगच्या पयलीं तांकां खबर आसूंक जाय की आतां घोवाक कितें गरज आहा पळय ती. आनी ती फुल्ली कल्चर्ड आसली कारण ते मनू महाराजाचें चेडूं आसलें. आनी ताका लागून प्रभुपाद सांगता हांगासर की जशे आवय आनी बापूय तशे तेच गूण भुरग्यांनूय येता. जशे आवय बापूय प्रॅक्टीस करता घरान तेच गूण भुरग्यांक तुका दिसपाक लागता. जर आवय बापूय डिवोशनल सर्वीस करिना, देवाची भक्ती करिना जाल्यार ती ऑटोमॅटिकली भुरग्यांनूय येवची ना. कारण जेन्ना आवय तर आपल्या घोवाक रिस्पेक्ट दिना जाल्यार भुरगीं कशी दितली. आनी आतां हो कलियूग असल्या कारणान हे आमकां सगळे कडेन दिसता. कारण हळूहळू आमचो जो कल्चर आहा पळय तो आतां हळूहळू कमी जायत वयता. बायलां घोवाक रिस्पेक्ट दिना, घोवा बायलांची सदांच झगडी तेच आनी कारण तांकां देव भक्तीचें कांयच नासलेलें आसता. म्हणून आतां फक्त कितें करप मेळत थंय खावप, कितें करप एन्जॉय करप, हांगा वचप थंय वचप हेंच लोकांचें कार्य आसता. तांकां देवा बद्दल कांयच पडलेलें नासता. आनी ताका लागून फक्त ते कितें आहा आयज काल कलियूग आसल्या कारणान तांकां फक्त भोग करपाचो आसता प्रत्येक जाणां. तांकां तर तूं सांगशी आयज हांगासर प्रोग्राम आहा तूं प्रसाद घेवपाक यो जाल्यार तांकां आवडना. ते म्हणटा तांकां फक्त कितें चिकन मटन फीश हें खावपाची तांची इच्छा आसता. तांकां सांगशी तूं आयज किर्तनाक यो भजनाक यो तांकां तें पडलेलें ना. कारण तांकां तें कांयच खबरूच ना ही भक्ती म्हणजे कितें तें. ओके. ताका लागून आमी प्रभुपादाचे खूब उपकार मानपाक जाय की प्रभुपादान एक हरे कृष्णा संस्था काडून आमकां ही सगळी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आहा बॅक टू गॉड हेड वचपाक. ओके. आनी हो महामंत्र इतलो पावरफूल आहा की आमी फक्त तोच जप करीत जाल्यार सुद्दां ह्या जन्मान आमी तेजें सार्थक करूं शकता. आमी बॅक टू गॉड हेड वचूं शकता. गर्दमुनीक लागली 10 वर्सां. ओके. मेडिटेट करपाक आनी तो सत्ययुगान आसलो. पूण आमी कलियुगान आसल्या कारणान हे महामंत्राचो आमी पुरेपूर उपाय करून घेवपाक जाय. आनी जेन्ना ती दोगांय जे सरोवरांसून भायर सरली पळय तेन्ना तांकां कळ्ळें की ही जी इच्छा ही वाडत आहा म्हणून. आनी म्हणून गर्दमुनीन कितें केलें, गर्दमुनीन आपले स्वताचे जे शरीर आसलें तेचे 9 भागांत डिवायड करून तेणी तिच्या वांगडा संभोग केलो. आनी संभोग केल्या उपरांत तिका 9 चेडवां एकदम उत्पन्न जालीं. ओके. अशें न्हू की 9 वर्स एका वर्सान एका 9 म्हयन्यांनी 9 म्हयन्यांनी अशें ना. गर्दमुनीचो इतलो पावर आसलो मेडिटेशनाचो की ताका एकदम 9 चेडवां जालीं. आनी 9 चेडवां अशीं आसलीं की ती रेडी आसली म्हणजे एकदम धाकटी न्हू अशें पोटांत व्हडले व्हडले जायत रावले अशें ना. ती 9 चेडवां एकदम
कितें म्हणटा ते कोमल आणि यूथ असले की दे आर रेडी टू गेट मॅरीड, म्हणजे आता तुझे त्यांच्यानी लग्न करू शकता. आणि आता हांगासर ती देवूतीक कळ्ळें की आपण कितली बडी चूक केल्ली ती. कित्याक तर तेणी वाव सांगलो की जेन्ना तूं प्रेग्नंट जातली, तुज्या गर्भधान जातलें तेन्ना आपण घर सोडून संन्यासाक वयतलो म्हणून. आणि तेन्ना तिका पश्चाताप जाता की आपलो घोव इतलो भक्त असलो, ओके, इतलो पॉवरफुल भक्त आसून सुद्धा आपण कितली व्हडली मिस्टेक केली. कारण आपण तेजे कडेन केन्नाच हांवें तेजे कडेन केन्नाच भक्ती भावाचें जावं आपलो मोक्ष जावपा जाय जावं भक्तीच्या बद्दल आपण केन्नाच तेजे कडेन प्रश्न घातलो ना किंवा तेजे कडेन हें केलें ना. फक्त आपण कितें केलें की जाता तितलो भोग घेवपाची आपण इच्छा केली. बरें बरें खावपाक, बरें रावपाक, बरें घालपाक, कपडे घालपाक, बरें ज्वेलरी, ही आपली इच्छा केली. आणि जेन्ना तिणी पळयलें की आता आपलो घोव आता आपल्याक सोडून वयतलो तेन्ना तिका खूब वायट दिसलें. आणि तेन्ना तिणी म्हटलें की इतली वर्सां आमी आतां इतलो भोग केला पूण तरी आसतना आपली इच्छा पूर्ण जाली ना. आणि इतली वर्सां अशी गेली की फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड, म्हणजे तांकां कळ्ळें सुद्दां ना की आता इतली वर्सां आमी म्हणजे 10,000 वर्सां आमी जर भोग केलो हें तांकां कळ्ळें सुद्दां ना. एकदम फ्रॅक्शन ऑफ सेकंडान तितलो टायम गेलो असो तांकां दिसलें. आणि तिका दोळ्यांसून खूब दुखां येवपाक लागली. पूण तरी ती साध्वी असली, ती बायल आहली पळय देवूती ही साध्वी असली. कारण अशें कारण गर्दमुनीक खबर आहलें की तिच्या गर्भांतसून तिच्या पोटांतसून कृष्ण येवपाचो आसा म्हणून. पूण तें तिका खबर नासली. तिणी जेन्ना पळयलो की आपलो घोव आतां वनवासाक वयता तेन्ना ती खूब रडपाक लागली आनी ती तेजे पांय धरपाक लागली की तूं आतां आपल्याक सोडून वचूं नाका, आपल्याक कशें वचूं शकता. आणि आता वयल्यान आपले कडेन आतां तुजी 9 चेडवां आसा, तेंचें कितें करप अशें म्हणून ती खूब गळगळे येवपाक लागली. आनी ती गळगळे येवपाक लागली आनी तिच्या दोळ्यांसून एकदम अश्रुधारा वचपाक लागली. पूण हांगासर एक उदाहरण दिता प्रभुपाद की जे आता ती म्हणटा की आता तुवें तुज्या चेडवांचें कन्यादान करपाक जाय. आणि कन्यादान बापूय नासलें जाल्यार कन्यादान कशें करपाचें, आपूण एकटी कशी करूं आनी ही 9 भुरग्यांक आपूण कितें करूं, आपूण तेंचें कशें पालन करूं, ओके अशें. आनी मागीर ती अशी खूब विचार करून ती खूब रडपाक येवपाक लागलें आनी ती खूब रडपाक लागली. तेन्ना मागीर कर्दमुनी तिका जालें तूं हेच्या बद्दल कांय काळजी करूं नाका, कारण हेंचें हें सगळें ऑलरेडी हें जाल्लें आसा. आनी ते 9 ऋषी येवन तेंचे कडेन लग्न जातलें. तूं हेंचे बद्दल कांय काळजी करूं नाका म्हणून. आनी ते 9 ऋषी येवन लग्न जरी जालें जाल्यार आपूण एकटीच उरली. आनी एक एज अ धर्म आनी एक पतीचो एक हें आसता की जेन्ना पती तर वनवासाक वयता किंवा साधू जावं संन्यास घेवपाक सोदता जाल्यार तेणी आपल्या फाटल्यान आपले बायलेक एक पुत्र तरी वचोवपाचें आसता. कारण तेजा जो पती जेन्ना वनवासाक वयता किंवा तो जंगलान वयता आनी आपली भक्ती करपाक लागता जाल्यार तेजे बायलेचें संरक्षण करपाक तेजो चेडो आसपाक जाय अशें हें शास्त्रान सांगलेलें आहा. आनी पूण मागीर कितें जाता हांगासर तर तेन्ना कर्दमुनी सांगता तिका की तूं कांय काळजी करूं नाका, तुज्या भुरग्यांचें 9 चेडवांचें लग्न जातलें आनी तुज्या गर्भांतसून कपिल भगवान अवतरीत जातलो अशें म्हणून तो तिका सांगता. आनी मागीर हें सांगल्या उपरांत कितें जाता की ज्या प्रमाणे जे पयलीं सांगलेलें आसता पळय ब्रह्मान, ओके, तसोच मागीर भगवान तिच्या गर्भान येता आनी भगवान तिका येवन साक्षात रूप दाखयता. आनी तेन्ना ती कर्दमुनी सुद्दां भगवंताचें दर्शन घेता आनी भगवंताक खबर आसता की तेजे की गर्भमुनीक आतां फॉरेस्टान वचून तो आपलें मेडिटेशन करूंक सोदता म्हणून. तेन्ना तो कितें करता, दर्शन घेता भगवंताचें आनी भगवंत ताका सांगता की तूं खंय वच, खंय गेल्यार उपकारता,
पूण एक काम मात्र कर की तू आपले सदा चिंतन करीत राव आपल्या काय केन्ना विसरू नाका ओके आपल्या बद्दल तू मेडिटेट करीत राव तितून तुझा मोक्ष आहा म्हणून आणि मागीर आणि कर्द मुनी भगवंताचे दर्शन घेता आणि तो वयता अरे आणि त्यांना कपिल मुनी मागीर आपल्या आवयक तो संख्या फिलॉसॉफी सांगता ओके आता हांगासर प्रभुपाद कमेंट्स करता की की भगवान खुबशे अवतार केल्ल्या भगवंतान खुबशे अवतार घेता तो पूण हो अवतार त्याचो व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा कारण सगळ्या हितून अवतार कितें येता परित्राणाय साधूना विनाशायच दुष्कृतम की भगवान येता आणि आणि धर्म संस्थापनाथाय संभवानी युगे जे मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम आपण जेन्ना येता तेन्ना आपण कित्याक येता तर भक्तांचे प्रोटेक्शन करपाक आणि जे आसूर आहा पळय लोक त्यांचो नाश करपाक ओके आणि जो धर्म जो इस्टाब्लिश करपाक लागून आपण युग आफ्टर युग येता पूण हांगासर आपण कोणाचो नाश करपाक येवना पूण ह्या अवतारान भगवान येता आणि फिलॉसॉफी सांगता ओके आणि जी फिलॉसॉफी आम्ही परत ऐकल्या कारणान आमचे जे हार्ड संबंध आहा मटेरियल वर्ल्ड वांगडा जे एकदम घट्ट गाठी बसलेले आहा पळय ती फिलॉसॉफी ऐकल्या कारणान भगवंतांचे सांगल्या कारणान ती परत ऐकल्या कारणान जे आमची ती घट्ट एकदम जड गाठ जी बसलेली आहा पळय ती हळू सुटता आणि आमची जी आसक्ती आहा हे मटेरियल वर्ल्डान जगपाची ती हळू कमी जाता आणि 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 अशी कमी जाल्या उपरांत की आमकां भक्तीची रुची लागता ओके आणि त्या खातीर आमी हे प्रवचन किंवा हे जो कपिल मुनीचे इन्स्ट्रक्शन आहा पळय देवूतीक सांगता हे परत वाचल्या कारणान आमकां कळटलें आनी हितून खुबश्यो गोश्टी आहा हांव तुमकां इतलें सगळें सांगूंक शकना खुबश्यो गोश्टी अश्यो आहा की हे आमकां डे टू डे लायफान युजफूल आहा आणि हितून आमकां कळटा की पती धर्म कितें पत्नी धर्म कितें ओके आणि आमी ह्या मटेरियल भौतीक जगांसून कशी सुटका करूंक शकता आणि आमच्या ह्या जो जन्माचे सार्थक कशें करूं शकता हे इन्स्ट्रक्शन ह्या हितून दिल्लें आसा आणि मागीर कितें जाता तितल्यान देवूती मागीर आपल्या तिच्या मनात जे प्रश्न आहा ते मागीर ती लॉर्ड कपिल देवाक विचारता आणि कपिल देव तिका सगळी उत्तरां दिता आणि हळू ती आयकून तिच्या मनातले ज्यो आहा पळय ते हळूहळू कमी जाता आणि मागीर ती पळयता की आणि मागीर ती बीन देवाची लॉर्ड कृष्णाची भक्ती करपाक लागता आणि ही भक्ती करून मागीर ती आपलो मोक्ष प्रदान करून घेता आणि तेका लागून हे लॉर्ड अपियरन्स ऑफ लॉर्ड कपिल व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा आणि तेजी जे तेणी जे आमकां आतां फिलॉसॉफी दिल्ली आहा पळय ती बी भयंकर इम्पॉर्टंट आहा ताकी आमी ही सदां प्रॅक्टीस करून आमी बॅक टू गॉड हेड वचूं शकता आणि आमकां भगवंताचें नांव आनी भगवंताची सेवा आमकां रुची लागू शकता आणि ज्या प्रमाणे पयलीं बी हांगा प्रभुपादान सांगलेलें आहा पळय त्या प्रमाणे आमी कलियुगान आसल्या कारणान जो चैतन्य महाप्रभून आमकां जो मंत्र दिल्लो आहा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हो मंत्र जर आमी सदांच जप करीत जाल्यार आमी सुद्दां त्याच आमकां सुद्दां तितलीच पुण्य गावूं शकता भक्ती गावूं शकता आणि आमी सुद्दां ह्याच जन्माक बॅक टू गॉड हेड वचूं शकता हरे कृष्ण हरे कृष्णा थँक यू व्हेरी मच प्रभू तुम्ही कपिल देवाल विषय सांगितले एक जनरल क्वेश्चन आहे प्रभूजी द रिलेशनशिप मदर आणि चाइल्ड हंग कपिल देव म्हणाला देवतील चरडू सन why is son telling to mother instructions ओके प्रभू ऍक्च्युली माझी तितले एक्सपर्टीज ना पण जेन्ना हांवें वाचलें पळय तेन्ना म्हाका तुजी बी गरज पडटली हे आन्सर करपाक पूण ऍक्च्युली तो सन पूण हो सन कोण आसलो ते आमी पळोवपाक जाय
The Lord himself is coming as a son. Okay. आणि आणि Kapil, Lord Kapila is one of the incarnation of the Lord. Lord किंवा प्रत्येक फावटी वेगवेगळे इन्कार्नेशन घेता कृष्णा राम प्रत्येक युगान पण जेन्ना हो कपिल मुनी जेन्ना येयलो पळय तेन्ना तेणी आमकां ही फिलॉसॉफी ही आमकां सांगपाक लागून तेणी तो अवतारच केला आनी तेणी ती फिलॉसॉफी आपले आवयक जेन्ना सांगली ओके पण ऍक्च्युली ती त्याच्या आवयक नसली कारण ती इतली पवित्र असली की लॉर्ड हिमसेल्फ इज कम इन हर वूम जसे जसे कृष्णान अर्जुनाक भगवद्गीता सांगली पण अर्जुनाक ते भगवद्गीतेची गरज नसली कारण अर्जुन ऑलरेडी प्युअर असलो म्हणून तो कृष्णा बरोबर असा हा पण ती भगवद्गीता तो मॅन्युअल दिल्लो पळय तो अर्जुनाक संबोधित करून तो मॅन्युअल आमकां दिला की बाबा आम्ही तो मॅन्युअल फॉलो करून आम्ही बॅक टू गॉडेर वचूं शकता कारण आम्ही आता आहा जे पळय ते कलियुगान आहा आणि कलियुगातले गुण हे सगळ्यांक खबर आहा की त्यांची बुद्धी कमी जातली त्यांची मेमरी कमी जातली त्यांची हायट कमी जातली त्यांचे विचार करपाची स्मृता कमी जातली आणि लोक सामके एकदम पशु सारखे जगतले आणि आता आमकां खबर आहा लोक सामके एकदम पशु जगल्या पळय तेन्ना लॉर्ड हॅज लॉर्डाची देवाची जी प्रकृती आहा पळय तेणी आपली एक्शन ऑलरेडी घेतली करुणाच्या रुपान आणि लोकांक आता कळून चुकले की आम्ही कशे जगताले आणि आता कशे जगप हे ओके पूण हेचो अर्थ असो ना की भगवद्गीता ही अर्जुनाक सांगलेली ती भगवद्गीता अर्जुनाच्या माध्यमान आमकां उपदेश केल्ली आहा ती आमी ती भगवद्गीता वाचून आमचे जीवन हे सार्थक करपा जाय तशीच ही संख्या फिलॉसॉफी देवान देवूतीच्या गर्भांत येवन ती आवयक तेणी उपदेश केलो कारण तिणी कितें म्हटलें की जेन्ना जेन्ना गर्दमुनी वचपाक लागलो पळय तेन्ना ती खूप गळगळ्या येयली आणि ती सांगली पळय आपण खूप मिस्टेक केली आपल्याक भोग करपाची खूप इच्छा असली ओके आणि तू इतलो साधू महात्मा आसून सुद्धा आपूण हे भक्ती भावाचे प्रश्न तुका कांयच केले ना भक्ती भाव आपूण काय म्हणजे तुझ्या कडसून मोक्षाचो आपण हे मोक्षाबद्दल आपण प्रयत्न कसोच केले ना पण त्यांना एक गोष्ट लक्षात धरूंक जाय हांगा प्रभुपादान सांगलेलें की जेन्ना जेन्ना आपूण आपल्या चलयेक ओके जेन्ना तिच्या लग्नाचे वय जाता आणि न्हवऱ्याक सोदता तेन्ना न्हवरो गरीब असल्यावर उपकारता पण तो भक्त असतो आणि तो भक्त असल्या कारणान हे एक्झाम्पल प्रभुपादान दिलें हांव विसरलो सांगपाक आणि तो भक्त असल्या कारणान कृष्णा तेजे केअर घेता आणि तो सेकंड थिंग कितें आहा तो घोव तर भक्त आसा जाल्यार ऑटोमॅटीक बायलेक 50% गावता घोव तर भक्त आसात आणि बायल तर ती बरी घोवाची सेवा करीत जाल्यार 50% तिका पुण्य ऑटोमॅटिकली घोवाचे गावता आणि तितूनसूनच तिची भक्तिभाव वाढून ती फुडें वचूं शकता पूण हांगासर उदाहरण कितें आसलें की तिका भोग करपाची खूप इच्छा असली कारण आम्ही आता मटेरियल वर्ल्डान आहा आमकां खावपाक खूप खूप तरेचे डिफरंट खावपाक दिसता आमकां ह्या हॉटेलान वचून दिसतात हे कपडे घेवपाक दिसता हे दिसता खूपशे पूण जेन्ना जेन्ना आमी हे श्रीमद भागवतम आयकता जेन्ना जेन्ना ही अशे खुबशी फिलॉसॉफी श्रीमद भागवतान दिल्ली आसा जेन्ना जेन्ना ती आयकता पळय तितले तितले आमचें प्युरिफिकेशन जाता आणि जितले जितले आमी चड आयकता तितले तितले आमचें चड प्युरिफिकेशन जाता आणि प्युरिफिकेशन जाल्ल्या कारणान आमी भक्ती भावान फुडें वचूं शकता आणि जेन्ना आमचो अंतिम काळ येतलो पळय तेन्ना कृष्णान सांगलेल्या प्रमाणे कृष्णा कॅन टेक अस बॅक टू गॉड हेड हरे कृष्ण थँक यू व्हेरी मच प्रभू बारी लायक जावन सांगिल्लें आसा तुमी त्या प्रश्ना उत्तर हरी 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 विंगड कोणाक कसले प्रश्न आसवा आयच्या सेशनांत कमेंट प्रश्न कसले ना म्हणजे री आयचे सेशन आमकां हांगा कंप्लीट करूया येवचे वारो बार महाजन कंटिन्यू जाता आसा आता आजी 10 महाजन कंप्लीट जाल्लेलो आसा आणि दोन्ही महाजनाल बाकी आसा येवचे वारो सुखदेव गोस्वामी विषय इस ग्रेस श्रीधाम सखा प्रभू तांणी दिता आसाची ताजे नंतर एक लास्ट वीक एप्रिल फर्स्ट वीकांत येवचे पडो ते
यमराजाल विषय असं ते लास्ट बार महाजनांतू एप्रिल महिन्यांतू आमगेल्या भागवत पुराणाचे 1 वर्ष कंप्लीट जाता अंतू फुल्ली वर्ष लॉकडाउन सुरू जाताना स्टार्ट झालेला आहे. हर ग्रेस जननी देव माताजी ना 9 सेशन कंटिन्यूस जाऊन कुंती स्तुती कळला स्टार्टिंग अंतू तदनंतर हिस ग्रेस विश्वरूप प्रभुजी कंटिन्यूस ऑलमोस्ट 20 सेशन्स अलगी कळला वेरियस टॉपिक्स वृंदावन लीलाचे जगन्नाथ पुरीचे ताज मध्यंतू त्यावेळारी हिस ग्रेस गव्हर्नर राज प्रभू नाही सेशन्स कळला शिले ते सगळं कंप्लीट जाऊन आता भागवत पुराणात मस्त बांधव आणि सेशन्स देता असायची आणि ऐकूचे काही मस्त बांधव मुखार सुनता असायची. आता श्रीमद भागवतमाच्या इतली लायक जाऊन कंटिन्यूस सॅटरडेस आम्ही ऐकत असायची. मुखार सुनी तशीची मस्त विषय श्रीमद भागवत माता त्यानंतर पिंगड रामायण जेवो चैतन्य चरितामृत जेवो उपनिषद जेवो ऐकूच तसले भाग्य देवान देव का म्हणून सांगून मागून घेता असायची. हे एकादशीक 25 तारीखेक गुरुवार मार्च 25 गुरुवार एक नाटक असा कोंकणी नाटक गौरांग कोण म्हणलेल्या नाटकाचे शीर्षक ते आम्ही कसं म्हण पळोया मिस कोर्नकाची वर्किंग डे वय जाल्यार भारी व्हड नाटक नाही भारी चंद नमुनेरी ते नाटक ऑनलाईन तुमका पळोवचे एक अवसर मेळटा असं गौरांग महाप्रभू विषय ऐकूचे ताजी भजन पोट्टू बरी नाटक म्हणून सांगू जायना डान्स ड्रामा म्हणून येता डान्स नाही ड्रामा विथ कीर्तन्स म्हणून येता त्याची मिस कोर्नकाची एक युनिक एक्सपिरियन्स असका ड्रामा पळयतना गौरांग कोण म्हणाल्या शीर्षकारी हे नाटक ऐकूचे मुखार सुने याची म्हणून मागून घेता असा. ईशोपनिषद सेशन्स कंटिन्यू जाता असा. दोन्ही सेशन कंप्लीट झालेला असा. हे मंडे फर्स्ट मंत्र काढवत असाची आणि तदनंतर 18 मंत्र कंप्लीट करू असं. 18 मंत्र नेक्स्ट 2 महिन्यांत मार्च आणि एप्रिल एंड मे फर्स्ट वीक म्हणताना फुल 18 मंत्र असं कंप्लीट जाता. आणि काही रजिस्टर करू कोणी काही इंटरेस्ट असं खंयचे बांधवांक इंटरेस्ट असं म्हणजे जाल्यार करूं येता. मंडे वेनसडे आणि फ्रायडे ते सेशन्स जाता असा कंटिन्यूस जावन 8:30 गंटे तगून 9:15 ताई 45 मिनिट्स सेशन एकक कंटिन्यूस 20 days 2 days ऑलरेडी जाल्लेलो आसा आणि 18 सेशन कंटिन्यूस आसा. विंगड कोणाक कसले कमेंट या ना म्हण जाल्यार सुनील माता प्रभू परमिशन आस म्हण जाल्यार पुरा जणांक परमिशन आस म्हण जाल्यार आयचे सेशन आमका कैद करूया. प्रभुजी ओके वे हाँ प्रभु हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.